पब्लिक मीटिंग आयोजित केल्ली लोकां फुड्यान दवरपाक कितल्यो गोंयच्यो जमनीन बदल हाडून आमच्या शेतांनी दोंगराचेर करून सेटलमेंट केला आणि ही माहिती लोकां फुड्यान दवरी नासतना सो हे जी माहिती जी आसा ते लोकां फुड्यान दवरपाक आमी ही मीटिंग आयोजित केल्ली फाल्यां लोया मैदानाचेर। पूण सरकारान प्रयत्न केला आमकां लोया मैदानाचेर मीटिंग ना करपाक आणि लास्ट मिनिट आमकां सांगले की आमी लोया मैदानाक परमिशन दिना कारण थी सिविल आणि इलेक्ट्रिकल अर्जंट वर्क करपाक जाय। ओके नाव हाली लोया मैदानाचे रेनोवेशन जाला आणि ते मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक तेणी हँडओव्हर केला जाल्यार 8 दिसान जेन्ना आमी परमिशन मागताली तेन्ना आमकां काही सांगू ना की अर्जंट रिपेअर आसा। आमकां सांगले फ्रायडे आमी तुका परमिशन दिता सांचे या परमिशन व्हरपाक फ्रायडे सांगता सोमाराक येया आणि सोमाराक आमी तुमकां परमिशन दिता आणि सोमाराक जेन्ना आमी वयता तेन्ना ते परमिशन ते रिजेक्ट करता म्हणजे आमकां मीटिंग ऑर्गनायज करपाक फक्त 2 या 3 दीस आमकां मेळटा। सो हो फुल अटेम्प्ट असलो सरकाराचो आमी लोया मैदानाची मीटिंग जीबीएन कॅन्सल करचे अशें तांचे ही येवजण आसली। पूण आमी गोंयच्या लोकांक उलो मारता जीबीएची मीटिंग फाल्यां 25 तारखेर सांजेच्या 5:30 वरांचेर जातली मडगांवां। वेन्यू आमी आदर्श स्कूल हॉल ताका एनडी नायक हॉल म्हणटा ते नवे मंदिर येयला हरी मंदिर ताजे सायडीक आसा थी आमची जाहीर सभा जातली आणि हांव लोकांक उलो मारता तेणी फाल्यांचो दीस जो जीबीए खातीर दवरला जे गोंयचे खातीर दवरला तुमी व्हड्या संख्येन तुमी येवचे आणि आपले आपले गावांनी कितें बदल जाला कितली वायट प्रोजेक्ट्स येता हे तुमी समजून घेवचे आणि मागीर फुडलं डिसिजन हाजेर एक्शन कितें घेवपाक जाय ते तुमी पळोवचे। म्हाका सो हे लोकांक आमी उलो मारता पण म्हाका एक गजाल सरकाराक सांगपाक जाय की हो इलेक्शन सीजन आणि म्हाका इलेक्शन कमिशनाकूय सांगपाक जाय की जशे पॉलिटिकल पार्टीक रायट आसा लोकांक आपले विचार मांडपाक आपले विचार लोकांक सांगपाक सिविल सोसायटीचे लोक आसा तेंकाय बी एक पब्लिक स्पेस आसपाक जाय तांचे विचार मांडपाक। पॉलिटिकल पार्टीक सगळ्यांक इलेक्टोरल बॉन्ड्स मेळटा पैसे मेळटा फुकट पैसे मेळटा आणि ते खंय प्रायव्हेट पूण जे पब्लिक आसा आमी टॅक्स फारीक करता आणि आमचे पब्लिक टॅक्सान ते पब्लिक स्पेसीस तेणी तयार दवरपाक जाय लोकांक आपले विचार मांडपाक। सो आमी हो लोया मैदान आमकां दिवं ना म्हणून ताजेर आमी निषेध करता आणि ती कारवाई आमी करतली पूण सद्याक ते आतां कुशीक दवरया आणि फाल्यांचे मीटिंग तुमी सगळ्यांनी हाजीर जावचे सांजे 5:30 वरांचेर मडगांवां आदर्श स्कूल हॉल ताका एनडी नायक हॉलूय म्हणटा सो मुजरत येवचे। तुमकां कितें प्रश्न आसा? आमचो हो पोस्टर आमी चेंज केला प्लीज पोस्टर लोकांचो रिस्पॉन्स कितें मेळटा तुम्ही आता इतली अवेअरनेस करता लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आसा? खूब बरो लोकांचो रिस्पॉन्स सामको बरो आसलो। आमी पयली ओल्ड गोवा मिटींग जेन्ना आमी डेटा आमची आमची गोवा बचाव अभियानाची एक रिसर्च टीम आसा आणि तेणीन जे गॅझेटीचेर जे चेंजीस येयला तेजी शोध केली आरटीआय घातले तेजेर इन्फॉर्मेशन घेतले आणि न्यूजपेपर कटिंग्स अशे रिसर्च करून सगळी माहिती एकठांय केली तेन्ना आमकां कळून आयले की ओल्ड गोवा सगळ्यान मॅक्सिमम लँड कन्वर्जन जाला। सो आमची पयली मीटिंग की अशी सामकी डेंजरस सिच्युएशन आसा सद्या गोंयची परिस्थिती कित्याक जे लँड चेंजेस पण जाता इट इज हॅपनिंग एट अ व्हेरी फास्ट पेस कित्याक इलेक्शनाचे पयली इलेक्शन कोडाचे पयली
विकान 8 लाख स्क्वेअर मीटर्स वॉज कन्वर्टेड ओके त्याच्या पयलीं आनी 8 स्क्वेअर लाख मीटर तेणी कन्वर्ट केले सो म्हणून जीबीए बेगीन बेगीन पावलां मारची पडली सो आमी ओल्ड गोवा पयली मिटींग घेतली मागीर जशें आमी डेटा एकठांय करता आमकां दिसलें की नुवे सगळ्यान मॅक्सिमम लँड कन्वर्जन जाला साऊथ गोवा ओके बाकीची सालसेची एरिया आसा थी मॅसिव चेंजीस जाला सो आमी ठरयलें की सालसेतीन आमी मिटींग करतली आमी एक मिटींग पयलीं मडगांवां केली सो मडगांवच्या लोकांनी सांगलें की आमकां गांवांनी वचून तांकां सांगपाक जाय की अशे चेंजीस जाता सो आमी उतोर्डा एक मिटींग घेतली ते एरियाचे लोक येयल्ले मागीर आमी नावेली मिटींग घेतला कोर्ताली आमी मिटींग घेतला तिळामोळ मिटींग घेतला मागीर मडगांव परत आमी खुबशे विलेजींनी आमी जेन्ना मिटींग घेतले तेन्ना आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स आसलो की तुमी मिटींग आपयात आमचे जे प्रोटेस्ट आसा ते आमी प्रोटेस्ट करपाक जाय पूण ताजे पयलीं आमकां सगळी म्हायती तुमी दिवची सो आमी ठरयलें लोया मैदानाचेर व्हडली स्क्रीन घालून जो आमचे कडेन डेटा आसा तो लोकां फुडें आमी मांडटली सो जेन्ना ही म्हायती लोकां कडेन पावली तेन्ना लोकांनी आनी लोकांक सांगलें आनी लोक आपूण वचून लोकांक सांगपाक लागले आपूण वचून अनाउन्समेंट करपाक लागले आनी हालीं हांव जेन्ना संघटना कडेन उलयताली सगळी संघटना म्हणटा आमकां तुमची मेसेज पावला सो ते न्यूज एकदम फास्ट स्प्रेड जावपाक लागलो आनी म्हणून जेन्ना हो लोकांचो रिस्पॉन्स जेन्ना आमकां मेळपाक लागलो आमकां दिसता हो रिस्पॉन्स जीबीएक मेळ्ळा म्हणून सरकार हे आडखळ्यो हाडटा ओके पयलीं आमकां हय अवेलेबल आसा दिता तुमकां जेन्ना आमचो जो मोमेंटम स्लो आसलो आमी विलेजीन सांगता तेन्ना व्हडलोसो तांकां दिसलो की आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स ना म्हणून पूण जेन्ना रिस्पॉन्स वाडलो तेन्ना हे सगळे आडखळ्यो हाडपाक लागले You are also planning to meet department wise also with the representation? Department meaning? The department, the TCP department and others, those who are involved in this. How Definitely, all those who are involved in this illegal land conversion, we are going to state with evidence what has been done. Because all changes, there is a law, okay? Now, there is a law in place, how that law was violated, how the officers have reported, and how they have allowed this illegal conversion, especially on eco-sensitive zones. You know, on agricultural land, you are not supposed to convert, okay? Or it's a no development zone. You have the hills with certain slope where you can't allow. So, everything they are violating. And they are saying that there are errors in regional plan. So if you are making errors in regional plan, why are you charging the public? You have made an error. Why are you charging the public? So there is money which is being paid. Lakhs of rupees have been paid. Okay? And one is what we see on record, and we also know that money has been exchanged for all these illegal dealings. But the most important is it's violating your basic constitutional right of being part of a planning process for the future of your surrounding areas, your home. This is the basic thing that people should understand. Just because you have land or you can pay money to make a zone change does not give you more right than your neighbor who cannot afford to do that. Okay, so everyone is equal in the eyes of the law. That is the baseline of all this.